गावातली पडींग जमीन लोकांनी लागवडी खाला हाडची। शेतां करपा खातीर सरकार पुराय तेक्या सयत आर्थीक मजत लेगीत करतलो असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारलो। वेऱ्या वाघुर्मे खेळा संकुलाचे उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो। गांव स्वयंपूर्ण जातलो तेन्ना गोंय स्वयंपूर्ण जातलें। एग्रीकल्चर सेक्टरांत आसतलें, हॉर्टिकल्चरांत, पिसिकल्चर आसतलें, डेरी फार्मिंगार आसतलें। हे जर जातलें आसत जाल्यार आमी सगळ्या जाणांनी म्हाका काल खूब बरें दिसलें की हांव एका पेपराचेर न्यूज वाचतालो की पयले फावटी जे आमकां लागपी वेजिटेबल्स खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी जे इम्पोर्ट करताले पळय न्ही ती वेजिटेबल आतां आमी एक्सपोर्ट करपाक लागलेले आसा। हे कोण करता? सरकार करिना, लोक करता गांवांतले। खूब मोठ्या प्रमाणांत तुमी भाजी रोवपाक सुरवात केली म्हणून आमी खूब भाजी जी भायली हाडटाले ती बंद जाली, आमी एक्सपोर्ट करता। म्हणजे भेंडे आतां आमी भायर दिता, मिरची आतां आमी भायर एक्सपोर्ट करता। हे कोणा खातीर पॉसिबल जालें? एक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान उलो मारलो आत्मनिर्भर भारत गोवा, आनी हांवें स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेचेर गांवागांवांतल्या शेतकारांनी हे करपाक सुरवात केली। म्हाका ताकाच लागून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक उलो मारता की सातत्यात हांव स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत ग्रामपंचायतींनी इनिशिएटिव्ह घेवची की जेन्ना गांवांतली शेती पडीक आसा ती शेती करपा खातीर पुराय तेंको दिवपाचें काम सरकाराचें आसा। आयदर सरपंच आसतलो, जिल्हा पंचायत सदस्य आसतलो, आमदार आसतलो। इवन दो आमी आमदाराच्या फंडांतल्यान सुद्दां आतां म्हटलां की सपोज एक 2 लाख शेत जर एका लागवडी खाली हाडटा आसत जाल्यार ताका लागपी पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाय, म्हणजे ताका फेन्सिंग करपा खातीर जर कदाचित 10 लाख रुपया खर्च येता आसत 9 लाख रुपया सरकार दिता। 9 लाख रुपयाची सबसिडी सरकार दिता, फक्त तुमी ते रावपाचें करपाक जाय। ताच्या खातीर मशीन जे लागता ताका परत आसरशी 50% सबसिडी आमी दिता। तुमी जी वेजिटेबल करता ताका एट सोर्स तुका एश्युअर्ड प्रायस, जे आमी कितें म्हणटा, तूं भेंडे लाय, तुजे भेंडे आयज 50 रुपया पर किलो व्हरतले हे आमी तुका आतां सांगता की तुजे भेंडे लागतले तेन्ना आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन येवन 50 रुपया पर किलो ते व्हरतले हे आतां सांगता। भेंड्याची प्रायस जर तेन्ना 30 रुपया मार्केटान जाली सुद्दां जरी आसत जाल्यार आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन तुका सांगला 50 रुपयान व्हरतले जाल्यार 50 रुपयांनीच व्हरतले। 20 रुपया म्हाका लॉस जाले आतां, पण म्हाज्या शेतकऱ्याक लॉस जावपाक जायना। अशा पद्दतीचो एश्युअर्ड प्रायस दिवपाचें काम हे म्हजें सरकार करता।